दीस शनिवार, मार्चाची 7 तारीख 2026. पहिले मसप. मिका प्रवादाच्या पुस्तकांतले मसप अध्याय 7 वळ 14 ते 15 आणि वळ 18 ते 20 पर्यंत. तुझे बेतकाठी घेवन तुझे परचेक सुरो वागवर, तुझ्या दायजासो हिंड हो. पिकाळ भुंचे मदेकात रानांत तो एक सुरो रावता. जशें पुर्विल्या काळार तो सरवाक वतालो तशें ताका आतां बाशानांत आनी गिलेयादांत सरवाक वसूंक दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय त्या दिसांनी तुवें केल्ली ती बेजमेतां आतां आमकां दाखय. तुजे सारको देव कोण आसा? तुज्या दायजांत वांचून उरलेल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयताय आनी तांची पातकां तूं बक्षिताय. तूं सदां काल राग धरिनाय, पगार काकूळ दाखोवच्यान संतोसताय. देखून परतून आमची काकूत कर. आमचे गुन्यांव पांयां तळा मस्ती. सगळीं आमचीं पातकां दर्याचे गुंडायत उडय. पुर्वीं आमच्या पुर्वजांक सपूत दिल्लोय ताचे प्रमाणे जाकोबाक तुजे विश्वासीपण आनी अब्राहमाक तुजी काकूळ दाखय. देवाचें उतर हें. देवाचें उडपकार. कीर्तन 103 1 ते 2 3 ते 4 9 ते 10 आणि 11 ते 12. श्लोक. सर्वेस्पर सगलो कणवळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी. जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे सर्व उपकार केदींच विसर नाका. श्लोक. सर्वेस्पर सगलो कणवळो आनी दयाळ. तो सर्व तुजे अपराध बक्षिता. सक्कट पिडेंक वखद दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटा तसल्या फुलाच्या मुकुटान तुका नेटयता. श्लोक. सर्वेस्पर सगलो कणवळो आनी दयाळ. तसो क्रोध सदांच उरता तसलो न्ही, वय तो सदां काल राग देन रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो ख्यास्त लायना. आमच्या गुन्यांवांक फावो तें फारीकपण तो घेना. श्लोक. सर्वेस्पर सगलो कणवळो आनी दयाळ. प्रितुमे प्रास मळब जितलें उंच आसा तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजी भक्त करतल्यान तें. उदेंत आनी अस्तंत जितले एकामेका पयस आसात तितले पयस आमचीं पातकां आमचे तांव तूं काडून उडयताय. श्लोक. सर्वेस्पर सगलो कणवळो आनी दयाळ. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरयत राया. हांव उठोवन म्हज्या बापा सरशीं वेतलो आनी म्हणटलो, बापा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध वचोन पाप आदारलें. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. शुभ वार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 15 वळ 1 ते 3 आणि वळ 11 ते 32 पर्यंत. त्यावेळी सबार सुंकागार आनी पातकी जेजूचे शिकोवण आयकून ताचे सरशीं वताले. हें पळोवन फारीजेव आनी शास्त्री आपणा इतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगाता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली. एकल्या मनशाक 2 पूत आसले. ताच्या मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, बापा, म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन ताका आस्त वांटून दिली. 6 दीस गेले नात. धाकट्या पुतान आपले आस्त बदीक पुरा विकलें आनी मेळ्ळलो दुडो घेवन तो पयशिल्ल्या गांवाक भायर सरून गेलो.
उपरांत थंय मस्तेन जियोन ताणें दुडू पुरा विपाड केलो. तशें लागीं आसलें सगळें हॉकडावन काबार जातस त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. त्या वेळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेर सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेतांबाटांत दुकराक सोरोंक धाडलो. दुकरांनी खावसो सांगोपणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणेंय ताका कांय दिलें ना. शेकी ताका बूद आयली आनी आपणे इतल्याक तो म्हणालो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळ्याचे मनीस दादोशी खावन जेवून आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरता. हांव आतां सुटोन म्हज्या बापाय सरशी वेता आनी म्हणटा, बाप्पा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदरलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्ही. म्हाका तुज्या सांबाळ्याच्या मनशां मदलो एकलो म्हणून लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी पाटीं भायर सरलो. पूत घरांतून पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें काळीज सुरसुरलें. धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. त्या वेळ पुतान म्हळें, बाबा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्ही. पूण बापाय आपल्या साकरांक आपोवन सांगी लागलो, बेगीन वसा आनी आसल्यांतलो उत्तीम दगलो हाण ताका नेसाया. ताच्या बोटांक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला. सरबेसो एक पाडो हाडून मारा. आमी खावन जेवन गंमत करया. कित्याक हो म्हजो पूत मोवन पावलो. तो आतां जिवंत जाला. सुकून गेल्लो तो आतां पाटी मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो दाबाजो सुरू जालो. हेणें ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो तो पाटी येवन घरा सरशीं पावतना नास आनी संगीत ताच्या कानाक पडलें. साकऱ्या मदल्या एकल्याक आपोवन कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला. तो शाबीत पाटी आयिल्ल्या खातीर तुज्या बापायन एक पुडपुडीत पाडो मारला. हें आयकतच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वचना जालो. तवळ ताचो बापयस भायर येवन ताका बोळावंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बाबा, पळय, इतले वर्सां एक गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो. एक पावटी तुजे उतार हांवें मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्ट सांगाता गंमत मारूंक आजून धर म्हणून एक बोकड्याचें पीलसे तुवें म्हाका दिल्लें ना. पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त खलवंतांचेर विबाड केल्लो तो पाटी आयलो म्हणून तुवें ताचे खातीर पुश्टी पाडो मारयलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता, तूं सदांच म्हजे सांगाता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मोवन पावलो तो पाटी परत्यान जिवंत जाला. सुकून गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा. देवाचें उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. बेचीक पुताची काणी आमचे वैयक्तीक कथन. ह्या कथनांत 3 भाग आसात. पयल्या भागांत आमी देवाच्या घरा कितेंकी उणेपण आशिल्ले परी जियोवचें. दुसऱ्या भागांत देवाच्या घरांतून पयस केल्या नंतर तिरवें हकटयल्ल्या परी जियोवन देवाच्या घरा पाटी येवन आशेवचें. तिसरो भाग आमी देवाच्या घरा पाटी परतोवचें. देवाचे कृपेचो तशेंच काकुतीचो फरक. देवाचे काकुते वरवीं आमकां देवाचे मजतीन दुसरें चान्स मेळटा. आनी देवाची कृपा म्हळ्यार आमी परत देवाच्या घरा सरशीं मेटा काडटना तो आमकां दाबाजीक जेवण तयार करता. हेनरी नुवे सांगता,
वेंचीक पुताची कथा आमकां हे एक अपुर्बायेचें लिसांव शिकयता. देव आमकां कळनासतना सोदून आसा. आमी ताका मेळटा पर्यंत तो विशेव करिना. तो कळमीत नासतना सोदूनच आसता. करिस्माच्या काळार आमी मन परिवर्तन करून देवाच्या घरा तशेंच काळजान जेजूक वळखून फाटीं वचो काळ. घर म्हज्या जिविताचें केंद्र आनी हे सुवातेर देवाचो ताळो म्हाका जागयता. तूं म्हाका मोगा आसो, तूं म्हाका मानवालाय. देखून ह्या करिस्मांत एक सुटावें कुमसार जावया आनी जेजू सरशीं परतें पातवया.